नमस्कार इश्टाना. काल 8 फेब्रुवारी आयतार ऑशेल बार्देस तालुक्यात जो ऑशेल म्हणून गांव आहा थंयसर कोण तरी डेव्हलपर्स खंय आपली प्रॉपर्टी डेव्हलप करपाक येयले आनी थंय मागीर कामुल्ले ऑशेलाचे लोक वचोन थंयसर आडयले तांकां पुलिसांक आपयले. तुमी बातमी पळयलात आसतली. पूण त्या बातमेन एक इंट्रस्टींग आर्ग्युमेंट त्या डेव्हलपराच्या बिहाफांतल्यान येयलो. तो आर्ग्युमेंट पळोवन आमकां मातशें सरप्रायझींग दिसलें. तो आर्ग्युमेंट कितें तो तुमीच आयकून घ्या इश्टानो, मागीर फुडें उलोवया. यो न्ही आतां एक झाड कापलं दाखय म्हणटा कळ्ळें न्हू. ब्रांच्यो हे करप ट्रीम करप ताका झाडां कापप म्हणना. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन कटिंग द ट्री फ्रॉम द रूट अँड ट्रिमींग द ट्री. सारकें आहा करूंक हां सो झाडां कापलं दाखय म्हणटा. एक झाड कापला म्हणून झाड म्हणटा हांगासर येदो मोठे मून जेन्ना कापता ताका झाड म्हणटा. ब्रांची कापप झाड कापप म्हणना. पंचायत परमिशन for it. Let him talk, no, what he wants to talk. Let him bring the forest. Let him bring and show the forest. I also want to see, what forest will do. आयकलें इश्टानो. तो सांगता की तेणी फक्त खाणे मारले खंय, झाड कापूंक ना. आनी तो लेट हिम कॉल द फॉरेस्ट. आपुणूय पळयता खंय लेट सी वॉट फॉरेस्ट वील डू. म्हटलें फॉरेस्ट TCP मिनिस्टर एकूच न्हू तो. आमी पयलीं ह्यो विशय कितें आसलेलो आनी बॅकग्रावंड ऑफ दॅट प्रॉपर्टी पळोवन घेवया. सो इश्टानो पळोवन घेवचें. ऑशेल गांवान बार्देस तालुक्यान सर्वे नंबर 31/1E हो सर्वे नंबर. जाग्याचें नांव कितें? ऑशेल व्हाळ खंय ऑशेल व्हाळ. मागीर एरिया कितली? 51,140 स्क्वेअर मिटर्स, 51,140 स्क्वेअर मिटर. ओनर कोण? सीव ना टेरा पॉर LLP खंय. कितें विचित्र नांव पूण अशें आसा. हे पळय तुमी पळोवंक शकता. रिजनल प्लॅनाचेर जर आमी जोन पळय जाल्यार एंटायर प्रॉपर्टी नॅचरल कवरान आहा. पार्टली तो पळय नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप दिसता आनी वयल्या वाटेन तो पळय एक सर्कलसो दिसता, तो गार्बेज मॅनेजमेंट सायट असो ह्या प्रॉपर्टीचो जोन आसा. जर सॅटेलायट इमेज पळय जाल्यार नॅचरल कवर कित्याक आहा तो बाय एंड लार्ज अंदाज लावूं शकता की नॅचरल कवर आसा. थंयसर झाडां पेडां खूब आहा. आतां फुडें या. तो आतां डेव्हलपराक मदींच ह्या प्रॉपर्टीन इंट्रस्ट कित्याक येयलो काय म्हटल्यार ऑक्टोबर 2025 TCP डिपार्टमेंटान ही पर्टिक्युलर जी प्रॉपर्टी आसलेली 31/1E ऑशेल गांवची तेका 39A अंडर सेटलमेंट कन्वर्ट केल्लेली आहा. आतां कमेंट कितें आहा तो पळोवया. गॅजेटाचे एक्सट्रॅक्ट्स तुमकां दिसता ते कमेंट कितें केल्लेलें आहा ते पळोवया. एप्रूव्ड फॉर चेंज ऑफ झोन एन एरिया ऑफ एन एरिया 33 अ झोन ऑफ एन एरिया ऑफ 33,000 स्क्वेअर मिटर्स फ्रॉम नॅचरल कवर टू सेटलमेंट. 887 square meters partly natural cover with non-development slope to settlement being within permissible gradient. 4,903 square meters from partly natural cover with irrigation command area to settlement zone and 1,870 square meters from garbage management site to settlement zone. Subject to that, secondary development shall be strictly permitted after obtaining NOC from फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अँड वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट. म्हटल्यार तेंच्यांनी सेटलमेंट घालपाचें काम केल्लेलें आहा. आतां जर तुमकां थंयसर वचोन डेव्हलपमेंट करपाक जाय जाल्यार मागीर फॉरेस्टाच्यान WRDची NOC घ्या म्हणटात ते. WRDची कित्याक? कमांड एरियान पडटा म्हणून. फॉरेस्टाची कित्याक ती पळोवन घेवया इश्टानो. नॅचरल कवर आसा म्हणून न्हू. कित्याक तर एक VT थॉमस म्हणून 2012 एक कमिटी नेमलेली. नॉर्थ गोवा थॉमस, साऊथ गोवा आरावजो. सो अशी थॉमस आरावजो कमिटी म्हणटात ती. त्या कमिटीन हो पर्टिक्युलर सर्वे नंबर 31 प्रोविजनली आयडेंटिफाय केल्लो प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून. त्या कारणाक लागून फॉरेस्टाची NOC हाड म्हणटा. म्हटले ते सिंगल विंडो क्लियरन्स करून दिल्ले आहा ब्रोकर मिनिस्टरान. फॉरेस्ट मिनिस्टरूय तो, TCP मिनिस्टरूय तो.
सो म्हटलें कितें एकूच काम करून घेवपाक तांकां दोनदा पेमेंट करपाक जाय काय एक पॅकेज सी केल्लेली आहा. बरें प्रायवेट फॉरेस्टान आहा न्हू तो काडून तुका सेटलमेंट करून दिवंक जाय न्हू जाल्यार इतली अमकें तुमकां फारीक करचें पडटलें अशी पॅकेज डील केल्लेली आहा अशी दिसता आतां. सो प्रायवेट फॉरेस्टान आसलेलो 5 हेक्टर सुमार ते सगळे सर्वे नंबर ऑशल गांवचे आसलेले तितून. फुडें या प्रायवेट फॉरेस्ट क्वॉलिफाय जावपाक क्रायटेरिया कितें तें समजून घेवया इश्टानो. सो फर्स्ट क्रायटेरिया 75% ऑफ द ट्री कंपोजिशन ऑफ सच लँड शूड बी ऑफ फॉरेस्ट्री स्पिसीस. 75% त्या जाग्यार फॉरेस्ट स्पिसीस झाडां आसपाक जाय. दुसरी क्रायटेरिया द एरिया शूड बी आयदर कंटिजियस टू द गव्हर्मेंट फॉरेस्ट लँड्स or if in isolation the minimum area identified should be 5 hectares. म्हटल्यार आयदर ती जागा गव्हर्मेंट फॉरेस्ट म्हटल्यार रिजर्व फॉरेस्टाक तेकोन आसपाक जाय. जर ना आनी खंय आयसोलेटेड आसा जाल्यार मिनिमम त्या जाग्याची नाल्यार त्या पॅचीची प्रायवेट फॉरेस्ट जो पॅच आसा पळय तेजो मिनिमम 5 हेक्टर्स आसपाक जाय. 5 हेक्टर्स म्हटल्यार कितले 50,000 स्क्वेअर मिटर. 1 हेक्टर म्हटल्यार 10,000 स्क्वेअर मिटर. सो मिनिमम 50,000 स्क्वेअर मिटर जागो आसूंक जाय. थर्ड क्रायटेरिया कितें कॅनोपी डेन्सिटी शूड नॉट बी लेस दॅन 0.4. आतां कॅनोपी डेन्सिटी म्हटल्यार कितें तें पयलीं समजून घेवया इश्टानो. हे एक इमेज दाखयता तुमकां. कॅनोपी म्हटल्यार कितें जे झाड आसा तेजे जेन्ना ब्रांचीस फाटे फुटले तांकां पानां येयलीं काय ती एंटायर झाडाची जी दंपरच्या कडार जी सावळी पडटा पळय जमनीचेर ती एंटायर कॅनोपी एका झाडाची. अशे मल्टिपल झाडां जे 10,000 स्क्वेअर मिटरान आसा 10,000 एक हेक्टर 50,000 स्क्वेअर मिटरान आहा दंपरच्या कड्यार ती एरिया 40% कवर जावपाक जाय सावळेन झाडांच्या सावळेन. मागीर ती ट्री कॅनोपी डेन्सिटी 40% म्हणून मानली जाता. तो आतां तुमी ती गुगल अर्थ इमेज पळयली जाल्यार हांगासर पळया दंपरच्या कडार जर सावळी पडत जाल्यार 40% जातले काय ना. आतां कॅनोपी कितें तें कळ्ळ्या उपरांत तो आतां तेज्या आर्ग्युमेंटार या त्या डेव्हलपराच्या. तो सांगता खाने मारले म्हणून प्रॉब्लम ना म्हणटा फॉरेस्टाक आनी हे सजेशनां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतल्यानूच येता. असली सजेशनां खाने मारले कॅनोपी डेन्सिटी गेली प्रायवेट फॉरेस्टांतल्यान भायर. ह्या असले डेव्हलपरांक आयडिया दिवपी ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेच ऑफिशल्स आनी तो ब्रोकर मिनिस्टर थंय बसलेलो आहा तो. सो इश्टानो समजून घेवचें की खाने मारपाकूय एक्चुली परवानगी ना. कॅनोपी डेन्सिटी कमी जाता प्रायवेट फॉरेस्टाच्या क्रायटेरियांतल्यान भायर पडटा. आनी कमींग ऑन द ओवरऑल इशू 39A जशें आमचे जस्टीस फर्दीन रिबेलोन सांगलां ते इमिजिएटली स्टॉप जावपाक जाय. कित्याक असल्यो चोरयो चल्लेल्यो आहा सरकारान. सिंगल विंडो पॅकेज डील केल्लेल्यो आहा प्रायवेट फॉरेस्टांच्यो की एप्लिकेशन घाला 1 टायम पेमेंट प्रायवेट फॉरेस्टांतल्यानूय भायर सेटलमेंट करून घेया. तो ब्रोकर बसला आनी ब्रोकर जनता पार्टी गोंयकारांक फोंडान घालपाक येयल्लेली आहा. सो इश्टानो विचार करा. इनफ इज इनफ ना. देव बरें करूं.